विधानसभा वेंचणुकेत पेडणे मतदारसंघ एससीक राखीव नाका म्हूण धारगळ पंचायतीन ग्रामसभेत ठराव घेवन एकमतान तो मंजूर केलो म्हूण सरपंच अर्जुन कानोळकार सांगता। पेडणेचे उदरगतीक आमदार खंय थळावत जाय। तर एका मतान सगळ्यांनी सांगले की हो ठराव खरंच आमकां गरजेचो आहा आनी हो घेवपाचो म्हणून हांवें सगळ्या लोकांच्या उजीर आनी सगळे मेंबर पंचायत मेंबर फूल बॉडी आसलेली आनी सगळ्या लोकांचे एका मतान विचार जालो की हो आमी हे घेवचो म्हणून ठराव। मागीर आमी तो पास करून ठराव पास केलो। म्हाकाय दिसता की खरंच एक गरज आहा, एक पेडण्याचो कोण तरी पेडणेकार आमचो गांवचो आमचो पेडण्याचो कोण तरी भुरगो जावं हो फुडें सरपाचो एक डेव्हलपमेंटा खातीर। लोकांचे खुबशी कामां आहात जिथे लोकांक दिसता आमच्या लोकलांक दिसता ती जावची म्हणून आनी आमकांय दिसता। म्हाजें तुका स्वताचें मत सांगता, म्हाकाय दिसता की तें जावचें म्हणून। आमकां तरी दिसता की डेव्हलपमेंट इतलो जावंक ना आमचो। आयज धारगळ हो सेंटर पडटा आनी धारगळ पंचायत सुद्दां आमची एक व्हडल्या पंचायतीन येता। पूण आयज जर कोणें विचारीत आमचे एअरपोर्ट म्हण आयुष हॉस्पिटल म्हण हांगा कोण जॉबाक आहा, कितले आमचे धारगळकार आमचे पेडणेकार कोण आहात जॉबाक आनी कसल्या जॉबाक आहा हेची जर म्हायती कोणें विचारीत न्हू कोणच आन्सर दिवंक शकना। थळाव नारायण साळगांवकर म्हणटा आरक्षणाक लागून पेडणेच्या लोकप्रतिनिधींक विधानसभेत उबे रावंक मेळना, भायले येवन हांगा आमदार जातात। एसटी म्हणून जो केलो तो फक्त पेडणेकाराचेच लागतो। पेडणेकाराचे जबरदस्त अन्याय करतो, लादपाचो ना तो फिरतो तरी करा पळस। आनी दुसरी गोष्ट तरी आमचे व्हडले कांय नासले, पूण तो एसटी दवरून त्या समाजाक सुद्दां तेचो फायदो कांय ना। जनरलाक आमकां ना तूं सोडूनच दी, त्या समाजाक फायदो ना, त्या समाजाचो कार्यकर्तो फुडें येवंक शकना। हे भायले येवन आमच्या मतदारसंघा भायरसून येवन लॉट मनी येतात आनी येवन तेचेर आमचेर सतत अन्याय करतात। ना आमी विकासा कडेन फायट करूंक शकना, ना आमी कसली युनिटी करून कसल्या हक्काक आमी झगडा शकना, कित्याक तो प्रतिनिधी पूर्णतः आमच्या बरोबर आसना। मागासवर्गीय आरक्षण मतदारसंघात एक पावट धारगळ जाता, एक पावट पेडणे जाता अशें जाल्लें आसा। त्या खातीर जो ठराव आता जो 29 तारीख ग्रामसभेक लोकांनी जो मांडलेलो त्या हाका आमी तांकां पाठिंबा दिला आनी तो आमी पास करून घेतला। ते सगळे जे ग्रामसभेक लोक हजर असले आनी आमचे 25 सदस्य असले न्हू तेंच्यांनी ह्या ठरावाक हात वयर केलो। नमस्कार, आमी आसात धारगळ हांगा आसात आनी हालींच धारगळ पंचायतीन ग्रामसभा जाली आनी ह्या ग्रामसभेन एक ठराव मांडपाक आयल्या जे रिजर्वेशन आसा पेडणे एससी रिजर्वेशन जे आसा राखीव ते काडचे म्हणून तांच्यांनी रेजोल्युशन घेवपाक आयले, ठराव मांडपाक आयले। ह्या वेळार आमी सरपंच आनी पंच मेंबरांक ह्या रिजर्वेशन कित्याक काडचे ह्या संदर्भात आमी तांकां विचारले जाल्यार तांच्यांनी म्हटलें की खुबशे डेव्हलपमेंट आसा की खुबशे जे प्रॉब्लम आसा जे स्थानीक जेन्ना आमदार निवडून येतलो, स्थानीक जेन्ना आमदार जातलो तेन्ना आमकां मनमोकळेपणान तांकां विचारूंक हक्क आसा, अधिकार आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकी।